नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया सुरणाचे काप फ्राय। हांवें अर्धा किलो सुरण घेतला। सुरण बरो तासून ताजे हांवें कापां करून घेतल्या। अशें करून काप करून घेतला, फोडी करून घेतल्या आनी ह्यो फोडी हांवें उदकान बऱ्यो धुवन घेतल्या। 2-3 हांवें सोलां घेतल्या। सोलांचे हांवें बारीक कुडके करून घेतल्या। ही सोलां आतां आमकां सुरणाच्या फोडींक लावन घेवपाक जाय। सुरण केन्ना केन्ना खाज येता, ताका लागून सोलां लावपाक जाय। तातूंत हांव घालता चवी पुरते मीठ आनी सोलां सुरणाच्या फोडींक लावन घेवपाक जाय। मीठ आनी सोलां लावन 10 ते 15 मिनटां आमी अशेंच दवरुया। फोडींक हांवें मीठ आनी सोलां लायल्यार 10-15 मिनटां जाली। आतां हाका थोडो मिरसांगे पिठो आनी हळद लावन घेवपाक जाय। 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर, पाव चमचो घालता हळदीची पावडर। मिरचीची पावडर आनी हळदीची पावडर फोडींक लावन घेवया। फोडींक असो सारको मसालो लावन घेवपाक जाय। आता फोडी फ्राय करून घेवया। फोडी फ्राय करपाक आमकां थोडो रवो जाय। हो हांवें बारीक रवो घेतला आनी तातूंत हांवें 1 मोठो चमचो तांदळाचें पीठ घातला। तांदळाचें पीठ आनी रवो मिक्स करून घेवपाक जाय। आता हे फोडींक आमकां दोन्ही वाटल्यान रवो लावन घेवपाक जाय। असो रवो लावन घेवपाक जाय दोन्ही वाटल्यान। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला। तातूंत हांवें 2 मोठे चमचे तेल घातला। तेल बरें तापपाक दिवपाक जाय। तेल तापले तशें तातूंत हांव फोडी घालता। गॅसाची फ्लेम हांव लो मिडियम करता। सुरणाच्यो फोडी, सुरणाचे काप शिजपाक मातशे वेळ लागता, ताका लागून गॅस हांवें लो मिडियम दवरल्या। आता हाजेर झाकण घालून फोडी शिजपर्यंत फ्राय करून घेवया। फोडी आता परतून घेवया। परत झाकण घालून दवरता। आता पळोवया फोडी शिजल्या जाल्यार। हे सुरणाच्यो फोडी मातश्यो शिजपाक वेळ लागता। आता पळोवया शिजला जाल्यार। हे पळयात, मस्त शिजला। आता ह्यो फोडी फ्राय करून जाल्यो, हांव काढून घेता। रवो लावन सुरणाच्यो फोडी फ्राय केल्या। सुरणाचे काप फ्राय खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।